बाबा भयणीनो, आमचे दोळे आमी दंपया, एक घडीभर मौन बसा. सोम्याचे हाजीरपणो आमचे थंय आमी अणभव करया. हर एक यात्रीक पुणशेताक वेता आसतना एकाच उद्देशान येता. हांवें तो दैवीक अणभव जोडी जाय. I must experience the presence of the Lord. देखून यात्रीक जाग्यांक यात्रीक जावन आमी येता. आनी भाऊ भयणी, हांव आनी तूं यात्रीक जावन या पुणथळार आसाव. सोम्यानच आमकां ताचे लागीं ओडून घेतला. हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडला. जायते जाणांक येवंक मोन आसलें, आशा आसली, पूण जायत्या संगतीक लागून येवंक हांगासर जावंक ना पुरो. पूण सोम्यान आमकां हांगासर आपोवन हाडला. तो ताचे लागीं आपोवन हाडटा आसतना ताचो कितें तरी बरो उद्देश आसाच. भावा भयणी, त्या सोम्याच्या हाजीरपणांत आमी आसाव. ताचो सांगात आमी बगया. आमच्या काळजांत बेजार आहे, मनांत विविध रितीचे कारंद आहे. आमच्या जिणेंतले थोडे कश्ट, थोडे दूख, संतोष, नासमाधान, समाधान, उणेपण, अस्कत काय बरेपण सगळें घेवन आमी ह्या पुणथळार आसाव. जेजू आमच्या अस्कत कायचेर दिश्ट घालिना. बघार आमचें बरेपण तो पळोवन आसा. आमचे हर एकल्याचेर दयाळाची दिश्ट घालन आसा. त्या सोम्याच्या बाळपणाक मान करूंक आमी हांगासर आसतना तोच बाळो जेजू आमकां हर एकल्याकी ताच्या दैवीक सक्तेन भरता, आमकां आपडटा. ताचे दैवीक अणभव, ताचो दैवीक अणभव आमी जोडया. भावा भयणीनो, हांगासर आमी बोरवुशान आयल्या. यात्रीक आमी बोरवुशान आसा. आमचो बोरवोसो निर्फळ जावचो ना. त्या सोम्याचेर दवरलेलो बोरवोसो निर्फळ जावचो ना. त्या देखून त्या सोम्याचेर बोरवोसूनच हांगासर आमी आसतना आमकांच आमी सोम्याक समर्पया. सोम्याक समर्पया. ह्या घडये भाऊ भयणी, ह्या मिसाक तयाराई करनासतना वर्तो मोगाचो संस्कार आमी सांबाळूंक आसा. युकरिस्ताच्या बलिदानांत साहित्य नवेपण आमकां मेळटा. साहित्य बरेपण आमकां मेळटा. सोमीस आमकां लाभता. ह्या युकरिस्ताच्या बलिदानांत जायत्यो संगती बदलतात. उडो आनी वायन सोम्याची कूड आनी रगत जावन बदलता. कशें तशेंच युकरिस्तान समर्पिल्लें आमचें जिवीत नवें जावन बदलता. आनी जें कितें आमची अस्कत काय म्हणून ह्या आल्तरीचेर समर्पित आमी, सोमी ते आशिर्वाद जावन बदलतलो. देखून सोम्याक भावार्थान आमकांच आमी अर्पया. आमचें समर्पण आमी करया. प्रतीक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सक्कट पिडेस्तांचो, प्रायस्तांचो आमी उडास करतना तोच सोमी दैवीक वैज युकरिस्ताच्या ह्या मेजार हाजीर जावचो. हर एका पिडेस्ताक आपल्या दैवीक स्पर्शान बरोवन दी, आपटून दी, गुण करून दी म्हणून मागया. सांगातच जी आमची पिड्या शिड्या आसा, आमची अस्कत काय आसा, आमचें कितें उणेपण म्हूण आसा, आमकां अस्कत करचें, आमचे अस्कत कुशी आसात, सोम्याक समर्पया. भावा भयणी, तीच एक वाट, तेंच अस्कत काय आमची बोळ सोम्यात येवच्याक, ती एक निसण सोम्यात येवच्याक. देखून सोम्या आमकां बळादीक कर. आमकां तुज्या कृपेन बर. जो संदेश ह्या फेस्ता वेळार तूं आमकां दिवन आसाय, हा कितलें बरें भाव भयणी बरी जियोवचें. सोम्या हो संदेश तूं आमकां दिवन आसाय. हर एका भाऊ भयणीक मोगाची वेंग मारूंक, हर एकल्याच्या गरजेन पावोवंक, भाऊ भयणी परें कश्टांत सांगात दिवंक, एक सुरपणांत आदार दिवंक, विविध समस्या सावकासाय हाडची तसली हातेरां जावंक तूं आपोवणें दिवन आसाय. तर सोम्या हो संदेश घेवन आमी हें फेस्त संभ्रमतना भाऊ भयण जावंक, तूंच आमचो व्हडलो भाव, तुजे बराबर देवाची भुरगीं जावन आसचे मी सर्व एकामेकाची भाऊ भयणी जावन रावोंक तुजो सांगात, तुजो आदार आमकां दी. ह्या घडये सक्कड पिडेस्तांक, प्रायस्तांक, अस्कत्यांक, विविध समस्या संपडलेल्यांक तुका आमी भेटयता. तांचे बराबर सोमी आमी तांची भाऊ भयण जावन रावोंक तुजें बोळ, तुजी मजत आमकां फावो कर. आमकांच आमी सोम्याक मौनपणी समर्पया. ह्या घडये सोम्याच्या हाजीरपणांत रावन आमचें समर्पण आमी करनासा.
मिसाच्या बलिदानाक तयारी करया. मिसाची ते सभा आता वाचून सांगतले. देव बरो दीस थिमून मागता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, बाळक जेजूच्या भक्तिकांनो आनी ह्या फेस्ताच्या दिसाक 10:30 वरांच्या मिसाक मोगाचो आनी मानाचो येवकार तुमकां सुमेस्ताक आमी कार्मेलीत फ्राद कार्मेल गुडया वयले मागता. ह्या पवित्र मिसाचें बलिदान आपल्या जल्मा दिसाक देवाकर गांज जावन भेटयता. नेल्सन लुवीस तशेंच बाळका जेजूकर गांजावन पॅट्रिक तावरो आनी कुटुंब, रवी आनी रेनिटा डिसोजा, एंटनी डिकुर्ना आनी कुटुंब, हेक्टर कोरेया आनी कुटुंब, सुशांत जेराल्ड, नथाली मिनेझस आनी कुटुंब, झीटा डिसोजा, जीवित ह्युबर्ट, जॉन, दीप्ती जॅनेट, रॉबर्ट कुटिनो आनी कुटुंब, जॉर्ज डिसोजा. आपल्या 25व्या जल्मा दिसा ब्रायन सिक्वेरा खातीर देवाकर गांजावन एलिझाबेथ सिक्वेरा, मरिया लॉरेन्स डिसोजा, डॉमिनिक किशोर, जॉन डिसोजा, नवीन पिंटो आनी कुटुंब, जॅनेट पिंटो आनी कुटुंब, रुफिना लोबो आनी कुटुंब, लायनल पिंटो आनी कुटुंब, मरीना फुर्तादो आनी कुटुंब. 12व्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा दिसाक अरुल आनी स्मिता पिंटो, बेबी राइजल सुवारिस, रिया शेरिन सुवारिस, ग्लॅडिस डिसोजा, डेनिस शांती डिसोजा, अल्फोन्स आनी मेबल माथायस, सुनील आनी रश्मी फेरावो, आर्थर विन्नी पिरेरा, रॉनी लोबो आनी कुटुंब, रजित आनी ग्लोरिया पिरेरा. आपल्या कियारा रिशेल हाच्या 6व्या जल्मा दिसा कियारा रिशेल डिसोजा, इमॅन्युएल आनी जुआन फुर्तादो बाळका जेजूकर गांजावन, जुलियट डिसोजा, ऑलिंका लोबो, जेरोम आनी मार्गरेट पायस, लविना आनी अनिल डिसोजा, फ्रांसिस मेस्कित, रेझिल पिरेरा आनी कुटुंब, आयवन डिकॉस्ता, संतोष आनी ग्लोरिया डिसोजा, कॅटलिन ओरेना लोबो हाच्या 5व्या जल्मा दिसा केविन लोबो, ऑल्विन कुटिन्ना आनी कुटुंब, डेनियल आनी तिगलानावर, रिटा डेसा आनी कुटुंब, आशिल सॅम्युएल, अजित, एल्विरा एल्टन, अडोल्फस ग्रेटा रेगो, हेनरी स्टेला जे फर्नांडिस, केविन रॉड्रिगस. 8व्या लग्न वार्षिकोत्सवा दिसा सोनल आनी स्टिनो, लायनल आनी रीना, मौरिस जेसिंता फर्नांडिस, हिलरी लोबो आपल्या 55व्या जल्मा दिसाक, मास्टर पृथ्वीन आनी मिथविन रॉड्रिगस, एग्नेस रेगो. 4थ्या जल्मा दिसा जेडन क्रिस डिसोजा, एकलो भक्तीक, तशेंच जोसेफ डिसोजा, सुनील सुवारिस, रॉबर्ट रेगो आनी कुटुंब, पर्ल आनी ब्रायन डिसोजा, ॲलन डिसोजा, पृथ्वीन आनी मिथविन रॉड्रिग्स, बेनेडिक्ट डिसोजा आनी कुटुंब, एग्नेल सिंथिया डायस, प्रिया डिसोजा आनी कुटुंब, क्लॉडिया डिसोजा आनी कुटुंब, एंड्रू डिसोजा, एम्ब्रोस आनी आशीष डिसोजा, अरुण फर्नांडिस, ग्रेगरी मॅक्सिम डिसोजा आनी कुटुंब, रियोन डॅन मोंथेरो, सिडनी बर्बोजा आनी कुटुंब, मेल्विन आनी प्रीती रॉड्रिग्स, रोनाल्ड सिक्वेरा आनी कुटुंब, जॉन अनिता डिसोजा आनी कुटुंब, मॉली समंता आनी स्नेहल सल्डाना, कृति प्रदीप, कॅमरॉन प्रिन्सिया, हेराल्ड आनी आयरीन लोबो, सिडनी बर्बोजा आनी कुटुंब, जॉनस रॉड्रिग्स आनी कुटुंब, सथुरिन क्लॉडिया मस्करेनस, क्लेमेंट डिसोजा आनी कुटुंब, अभिलाष आनी एड्रियन डिसोजा, रोशन आनी शार्लेट कॅस्टेलिनो, प्रिया डिसिल्वा कुटुंबांतल्या थोड्या समस्या खातीर प्रत्येक इराद्या पासून जेराल्ड डिसोजा, तशेंच वॉल्टर सेरोवाच्या बऱ्या भलायकी खातीर सविता डिसोजा, सोनाली डिसोजाच्या बऱ्या भलायकी पासून सविता डिसोजा, बऱ्या भलायकी पासून मर्लिन रॉड्रिग्स, केविन आनी रोलिशा डिसोजा हांच्या ते सवां पासून किरण आनी रोजिटा डिसोजा, विशेष ते सवां पासून रायलन रिचर्ड डिमेलो, बऱ्या भलायकी पासून क्रिस्टीन नोरोना, स्टेफी मेलिटा फेर्नांडीस, जॅस मार्टिस, संतोष फेर्नांडीस, डॉक्टर अल्विरा डिसोजा, जोसलिन मारिया मिरांदा, ट्रिजा डिसोजा आनी कुटुंब ही सगळीं विशेष इराद्या पासून सावन डिसोजा, चौथमे पासून सोफिया आनी वॉल्टर डिसोजा, कुटुंबासरल्या सव संध्या पासून डिसिल्वा आनी कुटुंब, फाउस्तीन आनी फ्रांसिस डिसिल्वा हांचे पासून लिगरी डिसिल्वा, स्टेल्ला आनी लाझरस लोबो हांचे पासून कार्मिन लोबो, जेरोम डिसोजा पासून हेराल्ड आनी विरा डिसोजा, एलाइस आनी एंजेलिन सल्डाना पासून ग्रेटा वर्मा, स्टीवन सल्डाना पासून ग्रेटा वर्मा, पीटर आनी हिल्डा कॅस्टरिनो हांचे पासून ग्रेटा वर्मा, मार्सेल आनी एलिझा फेर्नांडीस हांचे पासून उषा डिमेलो, मोंतो डिसोजा पासून सिसिलिया डिसोजा आनी कुटुंब, तशेंच जॉर्ज मोंतो डिसोजा पासून सिसिलिया आनी कुटुंब, सेलिन सल्डाना बाळका जेजूक अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. ह्या ते सवा सांगाता आमच्योय गरजो मेळोवन बाळका जेजू लागीं भक्तीपणी ह्या मिसा वेळार आमी हरी एकली मागया.
भावांनो आणि भयणीनो, फेस्ताचो पयलो दीस हो, जानेवारीची 14 तारीख आज ब्रेस्तार ह्या फेस्ताचो विशय जावन आसा, हा कितलें बरें भावां भयणी बरी जियोवचें. ह्या मिसा वेळार विशेष रितीन भक्तिकांक सवस्कायेच्या फळा पासून आमी हर एकले मागतल्या. तर मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, बरी सकाळ तुमकां मागता आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे उल्हास तुमकां हर एकल्यांक पाठयता. फाटल्या 9 दिसांनी हांगासर येवन पवित्र आत्म्याच्या वेगवेगळ्या फळांचेर आटो उचलून जगत्या रितीन ह्या दबाजीक फेस्ताच्या संभ्रमाक आमी हर एकल्यांनी तयाराई केल्या. आणि आज उदेला हो दीस कुरपेचो, बाळूक जेजूच्या बेसावांक दिनवास दिवचो, बाळूक जेजूक मान करचे तसलो. आयची लितुर्जी आम्हा हर एकल्यांक क्रिस्त थंय एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन पवित्र आत्म्याच्या फळांनी गिरेस्त जावन जियोंक उलो दिता. आमचो क्रिस्त एकवट आमी क्रिस्त थंय दवरल्या मोगाची खुना. क्रिस्त थंय आमी एक तरी आमी सगळीं भाव आनी भयणी आनी एकामेकाच्या सुखा दुखांत पिडेंत भलायकेंत मोगाचो सांगात दिवंक आमकां उलो आसा. जेरुसलेम क्रिस्ताच्या मोगान भरलेले एकवटीत जिवीत जियोंक आनी जेजूची खरी साक्षीदारां जावंक आमी हर एकली पेसाडया. आज सर्व भक्तिकां पासून आमी मागतल्या. ह्या पुणशेताक येवन बाळूक जेजू तावन मोग आनी सवस्काय आशेवच्या हर एकल्याक बाळूक जेजूची सुबाम आशिर्वाद लाबोवन दी म्हूण आमी मागया. आतां भक्तीपणी उबी रावन प्रवेश गीत गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, पवित्र सभा म्हळ्यार मोगाचो एकवटाचो आनी सेवेचो समुदाय. जेजून पवित्र सभा स्थापन केली आनी ताचे मिसा मुंदर व्हरूंक आमकां सोमेस्तांक आदेश दिलो.
आमी हांगासर एक ल्हान पबी सभा कशें जमल्या देव आमचो बाप जेजू आमचो सोडवणदार तसोच व्हड भाव आनी आमी सगळीं भाव भयणी हें चिंतप आमकां समजोवंक आनी भाव बांदावपणाच्या स्पिरितान जियोंक आयची देवस्तुती आयचें फेस्त आमकां जागयता. तर हे मिसाचें बलिदान आयचो हो संभ्रम आमची पवित्र सभा बोळवंत करूंक मोगाची भावार्थाची करूंक आनी आमी सगळीं भाव भयणी म्हणून चिंतून मोगान एकवटान जियोंक आमकां आदार जावं. आनी आतां हें पवित्र बलिदान फावो त्या प्रमाणे भेटोवंक आमी पातकी म्हणून वळखुया, देवाची काकळूत मागया, एकामेकांत बोगसाणें मागया आनी अशें ह्या मिसाच्या बलिदानाक तयार जावया. समेस्त आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां गेल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदां समखाद मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं, आमची पथकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
मोगाळा बापा, जेजू बाळकाक आनी ताच्या नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून तुका आमी दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसांग साकोंक दादोशी जावं आनी सरगार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडोवंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांपावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासपण, बोळेंपण, स्वदमन. असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या वडण्या आनी आशा समेत खुर्सार मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेतांव देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. दवलताचे आशेन एकामेका हट दन तिडावचें वा एकामेकाचो मोसर करचो हें सगळें पयस करा. भावा भयणीनो, कोण एकलो कांय सूख आदारतना संपडत जाल्यार तुमी आत्मीक स्वभावाच्यानी हळवायेन ताका बूत सांगची गरज. सांगातच ताका ही तसली ताळणी येनाशी तुजे वयर तुवें दोळो दवरची गरज. एकामेकाचें वोझें वावया अशें क्रिस्ताचो उपादेश तुमी पाळटल्यात. निजाकी कांयच न्हय आसलो कोणी जर व्हडल्या जाणा बरी चलता तर आपणाकच तो टकयता. हर एकलो आपापली साल व्हरोन पळोवं. तशें केल्यार दुसऱ्यांचे सालीची सर पळयनासतना आपल्या पुण्याचें तो मोल बांदूंक शकतलो. कित्याक हर एकल्याक वावोवंक आपापलें स्वंत वोझें आसा. समर्थीचें शिक्षण घेता तो आपणाकच शिक्षण दितल्याक सर्व आपल्या बऱ्या वस्तूंचो वांटो दिवं. तुमकांच तुमी फटयनाकात. देवा लागीं खेळोंक जायना. मनीस वमता तेंच तो लुंगतलो. जो कोण आपले कुडींत वमता तो कुडींतावन कुसडायेचें पीक लुंगतलो. पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत वमता तो ससनाच्या जिविताचें पीक लुंगतलो. अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्हय. बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लुंवतल्या. देखून मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करून सुमेस्त मनशांक भोव करून भावार्थी जावन आमच्या घराण्याची जाल्यान तांकां आमी बरें करया. देवाचें उतर हें. तुमच्या करतलेंत 5:4 भाऊ भयणी एकामेका एकवटान जेतात तें कितलें बरें कितलें सोबीत. भाऊ भयणी एकामेका एकवटान जियेतात तें कितलें बरें कितलें सोबीत. भाऊ भयणी एकामेका एकवटान जियेतात तें कितलें बरें कितलें सोबीत. माथ्यारांनी खडा वयल्यान व्हांवत्या सुगंध तेला सारकें तें आरोनाच्या वस्त्राचेर व्हांवत्या सुगंध तेला सारकें तें. भाऊ भयणी एकामेका एकवटान जियेतात तें कितलें बरें कितलें सोबीत. सियोन पर्वताचेर
जिविता भाव बहिणी एकामेकाक एकवटांची येतात ते कितले बरे कितले सोबीत भाव बहिणी एकामेकाक एकवटांची येतात ते कितले बरे कितले सोबीत 505 गीत नंबर 11 उभी राहूया. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Tiso aiso anandaso बाळका जेजू मान करसो देवान केल्या सरुकारा करता ओगलाप दिनसो Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो जुआम परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावचे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीजय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां परमेल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सन वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे
हा बगी कितले भावा भयणी परी मोगान आनी एकवटान जियेवचें. कीर्तन 133. भोव अपुरबायेची उतरां ही, आनी ही उतरां जेजून ताच्या जिवितांत, शिकवण्यांत, ताच्या कुर्सा मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणान खरी केली. ताच्या परगट जिणे वेळी सर्गींचें राज ताणें परगटलें. देव आमचो बाप आनी आमी सगळीं भाव भयणी म्हणून ताणें आमकां शिकयलें. ताच्या ओपारींनी, ताच्या अजापांनी हर एकांत ताणें सर्गींच्या बापाची महिमा परगट केली. आनी आमी सगळ्यांनी, जुदेवांनी आनी जुदेव न्हय आसल्यांनी त्या काळार, पूण आमच्या प्रस्तुत काळार क्रिस्तांवांनी मात्र न्हय, बागार हर एकल्यांनी सांगाता मेळोन एक मोगाचो, एकवटाचो, त्यागाचो, सेवेचो समुदाय बांदून हाडूंक जाय. आनी ह्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी महिमा दिवंक जाय म्हणून ताणें आमकां शिकयलें. हेंच आसा सर्गींचें राज, जंय बाप, सर्गींचो देव आमकां ताच्या मोगांत एक करता. आनी आमी सगळ्यांनी भाव भयणी बरीं एका कुटुंबा भशेन एकवटान मोगान जियोंक तो आशेता. आनी होच श्रेश्ठ उपादेश जो आत्तां सुवार्थ्यांत आमी आयकल्लो, देवाचो मोग. जेजून आमकां दिल्लो श्रेश्ठ उपादेश, हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. जेजून आमचे पासत तसो जीवच दिला. इश्टा पासत जीव दिवच्या प्रास दुसरो मोग आनी एक ना. जेजून हें करून दाखयलां. ताच्या उतरांनी आनी कळण्यांनी मोगाची महिमा आमकां ताणें स्पश्ट केल्या. आनी आमी ल्हानांतल्या ल्हानांची सेवा करन, आमच्या भोंवती आशिल्ल्यांक आमी बरो सामारितान जावंक, अशें भाव भयणी जावंक, पेलो जावंक, आनी अशें सर्गींचें राज बांदून हाडूंक ताणें आमकां उलो दिला. ही जाय की कितलें बरें एक मोगाचें, कुटुंबाचें चिंतप हाडून सगळो संवसार, अख्खो संवसार एक कुटुंब म्हणून मोगान जियोवचें. आयल्या वार बापा फ्रांसिसान हेंच चिंतप परत आमचे थंय जिवाळ करूंक विश्वपत्र धाडलां. आनी तें आसा फ्रॅतेल्ली तुत्ती, आमी सगळीं भाव आनी भयण. देखून आमी क्रिस्तांवांक मात्र न्हय, क्रिस्तांवांच्या भायर वचोंक, क्रिस्तांवांची परिधी, पवित्र सभेची ही गड उतर्न, सीमा उतर्न सगळ्या संवसाराक भाव भयणी जावंक जाय. आनी मनशापणान जियोवन एक मोगाचो आनी एक एकवटाचो समुदाय बांदून हाडूंक जाय म्हणून ताणें आमकां जागयलां. मोगान, एकवटान, सहकारान आनी सेवेन जियोवचें कितलें सुवादीक. पूण आजकाल जायत्या कारणां वरवीं तें कश्टांचें जालां, समस्या बरीच जालां, पंथहान जालां, एक चॅलेंज जालां. आनी हें आमी क्रिस्तांवांनी पयलें समजूंक जाय. आनी सुवार्थ्या प्रमाणें जेजून आमकां दिल्ल्या श्रेश्ठ उपादेशा प्रमाणें नव्यान परतून सुरू करूं. आनी आमच्या भोंवती, पयलीं आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत आनी आमच्या परिसरांत सर्गींचें राज आमी सगळीं भाव भयणी, देव आमचो बाप म्हणलें चिंतप रुता करूंक आमकां हें विश्वापत्र जागयता. आमी ह्या दिशेन जायतें साधन केलां. फाटल्या दिसांनी आमचे भोंवती कोविड-19 पिडा आयिल्ल्या वेळी जबार फिरगजांनी, सबार ल्हान व्हड समुदायांनी, संघ संस्थांनी तांचो मोग उतरांनी न्हय, कार्यांनी दाखयला. कोण पिडेस्त आसात तांकां भेट दिवन, कोण अस्कत आसा तांकां धैर्य दिवन, क्रिस्तांवांक मात्र न्हय, क्रिस्तांवांक न्हय आशिल्ल्यांक, भायर आशिल्ल्यांक, पवित्र सभेंतावन पयस आशिल्ल्यांक, हांकां सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताचो मोग दाखयला. आनी आमकां जेजूचो उपादेश समजला. आनी आमी बऱ्या सामारिताना बरीं अशें जियोंक ती आमची भाव भयणी, आमच्या धर्माची मात्र न्हय, आमच्या धर्माची न्हय आसली, आमच्या ह्या मनशा कुळाच्या समुदायाची
भाव भयणी म्हणल्यार आमी दाखयलां. ह्या विशीं आमी अभिमान पावतना आमच्या बाबसाहेबाचें पत्र आमी आनिकय चड मापान जेजूचो श्रेश्ठ उपादेश पाळूंक आमच्या भाव भयणींतय उदार जावंक आमच्या भाव भयणीची गरज समजून तांकां निस्वार्थ सेवा दिवंक आमकां एक जागवणी म्हणून आमी समजोवया. सुरविल्ले क्रिस्तांव जांच्या विशयी आमी जायते आयकलां. आमच्या पिरगजांनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसा आनी तवळ तवळ आमी गायता तें गीत एका काळजाची एका मनाची आमी जावया. सुरविल्ले क्रिस्तांव सांगात आयले, तांणी उंडो मोडलो, देवाचें उतर आयकलें, तशेंच भाव बांदावपणाच्या स्पिरितान तांणी जियोंक साधन केलें आनी तांच्या मदें कोण गरजेवंत आसात तांकां तांणी आदार दिलो. आनी आपोस्तलांची कृत्य आमकां सांगता तांच्या मदें कोणीय गरजेवंत नासलें. कित्याक तांणी जें कितें तांचे लागीं आसलें तें उदार मनान आनी एकल्याक दिलें. तोय म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, ह्या मनोभावांनी तांणी जियोंक साधन केलें आनी ह्या वरवीं एक आदर्श, एक मोगाचो, एकवटाचो समुदाय तांणी बांदलो. आनी हें पळयल्ले क्रिस्तांव न्हय आसले म्हणाले, पळया ते क्रिस्तांव कितल्या मोगान आनी एकवटान जियेतात. आनी तांच्या ह्या देखी वरवीं सुवार्ता घडयेन परगट जाली आनी जेरुजलेमांत ही आराम जाल्ली ती अंतियोकाक आनी उरल्या सबार गांवाक पावली, रोमाक पावली, आज हांगासर पावल्या आनी आमच्या मुखांत आज ती हेरांक पावोंक जाय. आज आमच्या गांवांत 100% मात क्रिस्तांव आसात. पूण आमचें बरें काम आनी सेवे वरवीं हेरांक क्रिस्तांवपणाची वळख ना तरी क्रिस्तांवाची सेवा पावल्या आनी ह्या वरवीं आमचे थंय क्रिस्तांव ना आसले अभिमान पावतात. आज मोगाळ भाव भयणीनो, ही आमची सेवा, ही आमची मोगाची, एकवटाची, इश्टागतीची ही परिस्थिती आमी नव्यान जिवाळ करया आनी ह्या वरवीं आमच्या भोंवती सुवार्ता प्रसार जावं आमी कारण आनी प्रेरण जावया. खंयच्या दिसा आमी भाव भयणी बरी एकवटान मोगान जियेता त्या वेळा पवित्र सभा बांदूंक सुलाभ जाता, सुवार्ता प्रसाराक पुराक जाता. हें चिंतप आमच्या मोतींत येवंक जाय. आमी थोड्या फावटी उक्त्यान सुवार्ता प्रसार करूंक व्हडल्यान गाजोवंक आमकां आसात जावंक पुरो, पूण आमच्या बऱ्या कामा वरवीं, एका बऱ्या उतरा वरवीं, हेरांतय आमी दाखयल्ल्या दये वरवीं सुवार्ता प्रसार जाता म्हणलें उडास दवरया आनी ह्या दिशेन आमी सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांचे आदर्श घेवया. पवित्र सभेच्या चरित्रांत कितलेशे सांत आनी सांतीण उदेल्यात. तांणी केल्ली सेवा, तांणी केल्लो त्याग, तांणी केल्ली सुवार्ता प्रसार हेरांक पावल्या आनी मोगाची, एकवटाची एक समाज रुपीत करूंक, एक बरो सर्गीचो तो राजाचो एक वांटो समजोवंक तांणी प्रेरण दिल्या. तांची लिस्ट, तांची वळेरी लांब आसा. पूण तुमी जाणात कोणें दुर्बळ्यां पासत वावर केला, कोण दुर्बळ्यां पासत आनिकी वावर करनासात, ती मौनपणी सुवार्ता प्रगट करतात आनी अशें मोगाचो समुदाय बांदूंक भाव भयणी बरी जियोंक पेसाडतात. आमच्या गांवांत मंगळुरांत जायते संस्था आसात, अनाथ आश्रय म्हणून आसात, तातूंत सक्कड क्रिस्तांव नात, क्रिस्तांव न्हय आसलीं आसात. आनी ह्या मुखांत्र तांकां ह्या धर्मिश्टांनी, सांता सांतिणींनी आनी आधुनीक समाज सेवकांनी सुवार्ता प्रगट केल्या आनी त्या काम मुंदर आसात म्हणलो अभिमान आमकां आसो आनी तांचे थंय आमी एक बरें उतर उलोवन तांकां ही सेवा आनीक मुंदरून व्हरूंक तांकां आमी प्रेरण जावया. आयचें पयलें मासप सांबावलाचें भोव अपुर्बायेची शिकोवण आटापता. जायते विशय आसात तातूंत, सगळे विशय विवरूंक जायतो वेळ लागतलो. देखून हांव थोडे संगती मात्र विसरून तुमकां सांगूंक खुशी व्हरतां. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल जियेया. रक्तमासाच्या वडणे वरवीं न्हय, तुमच्या वैयक्तीक चिंतना वरवीं न्हय म्हणलें सांव पावल आमकां दामून सांगता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं, ताच्या देण्या वरवीं, ताच्या 12 फळां वरवीं आमी जियेचे तर आनी जियेता तर
आमचे थंय संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विस्वासपण, भोळेपण, स्वादमन, एकवट, सवस्काय लाभतली. जर आमचे थंय हे गूण ना तर आमचे थंय पवित्र आत्मो वावर करूंक आमी अवकाश दिना म्हणून आमी समजोवचें. देखून आमी जण एकल्यांनी आज हांगासर आयिल्ल्यांनी आमची तणकी करची, आमची झडटी करची. हेरांची झडटी करूंक, तांकां टिका करूंक, तांच्या विशयांत वायट उलोवंक सुलाभ, पूण आमचेच विशयांत आमी चिंतून आमचे थंय हे गूण आसात जे आमी पयल्या वाचपांत आयकल्ले. संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विस्वासपण, भोळेपण, स्वादमान, एकवट हें आमचे थंय आसा तर आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांक स्पंदन करता म्हणून स्पश्ट जाता. जर तर हे शगूण नांत आनी त्या जाग्यार आमच्या थंय आयच्या वाचपांत आयकल्ल्या प्रमाणे दौलत, हट, आशा, स्पर्धो, मोसोर हेरांक चिडोवचें आसा तर आमचे थंय पवित्र आत्म्याक वावरूंक आमी अडकळ करता म्हणून जालें. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, दौलते वरवीं कांय बरेपण आमकां ह्या हेरांक जायना. आमच्या हटा वरवीं आमकांच नश्ट जाता, आमकांत बेजाराय सडटा आनी आमकां पिडाय सडटा. आमी हट केल्ल्या वरवीं कोणायकी बरें जायना, आमकांत नश्ट जाता. आमी स्पर्धो करन स्पर्धांत आमी विनांवां जोडयेत. पूण जर तर आमी मनशापण होगडायता, भाव बांदावपण इश्टागत नाश करता, स्पर्धांत कितें फायदो. जर आमचे थंय मोसोर आसा, बरें केल्लें आमी पळोवंक शकना, ताकाय बरें करूंक सोडिना, आमी करिना, ह्या वरवीं पवित्र सभा बांदूंक साज जायना. आमचे थंय भाव बांदावपणाचो स्पिरीत रुतां जायना. आनी आमी आज नियाळच्या प्रमाणे एक कुटुंब मोगाचें, भावडताचें, भाव भयणी परी जियोवचें कुटुंब आसा करूंक जायना. देखून सांत पावलान आमकां सांगिल्लीं उतरां, दिल्ली शिकोवण भोव अपुर्बायेची तवळ तवळ आमच्या मतींत हाडया. पेल्या विशीं वायट उलोवच्या की बरें उलया, कोणायकी सुखीदार करच्या की तांकां तीत भिया, कोणायकी टिका करच्या की नकारात्मक विशेश जावन तांणी केल्ल्या बऱ्या कामाक आमी प्रशंसा दिया, अभिनंदन पाठवया. कोण गुन्यांव करता तांकां तीत भिया, बोगसिया, गुन्यांव मांडचें सोडया. आपुणूच जाणारी म्हूण चिंतच्या की आमची कितलें जाणवाय आसा तितलें मात्र आमी चिंतया, हेरांत हांव शिकोवंक साधन करया. आनी पेल्याच्या दोळ्यांत आशिल्लें किसर आडें करच्या की आमचीच झडती करया, हेरांची निंदा करची रावया, बेपारवा करची बंद करया. हें सगळें एकवटाक मारक, हें सगळें एकवटाक अडकळटा. भाव भयणीच्या ह्या कुटुंबाक एका मोगान एकवटान बांदूंक तें सकना. देखून आमी सगळ्यांनी आज सांत पावलान आमकां सांगल्या प्रमाणे आमची झडती करची. आमी सांगता आमकां वेळ ना, आमकां फुरसत ना, आमी सगळो दीस बिजी, पूण आमकां हे सक्कट करूंक साद आसा, वेळ आसा तर तो वेळ आमी आमची झडती करया, आमचें बरेंपण आमी सोदया, आमी बदलया. आनी आमी बदलल्या वरवीं पवित्र सभा बळिश्ट जाता, पवित्र सभा मोगाची एकवटाची खुणा जाता म्हणून आमी समजोवया. मंगळूर दियेसीची समिक्षा जाल्ली, ह्या विशीं पत्रांनी तुमी वाचलां, आयकलां जबयेत. आनी हातूंत एक दिसून येवचो विशय हो, आमच्या फिरगजांनी आमच्या परिसरांत केवल 18% 100 मात्र आमच्या समुदायाच्या फिरगजेच्या वावरांत क्रियात्मक आसात. उरिल्ले 80 आनी 60 जण तटस्थ आसात, प्रेक्षक आसात, परकी आसात, अपरिचित आसात म्हणून आमी समजोवचें. आमच्या तटस्थ मौन मनोभावा वरवीं पवित्र सभा वाडना. आमच्या क्रियात्मक वावरा वरवीं, आमच्या सहकारा वरवीं, आमच्या त्यागा वरवीं मात्र आमचो वाडो, आमची फिरगज आनी आमची दियेसेज नक्की पवित्र सभा वाडटा आनी क्रिस्ताक साक्ष दिता. आमी कोणायकी अन्याय करिना जगयेत, पूण आमी कांय बरें करिना तर
ह्या बरें केल्ल्यांक प्रोत्साहन दिनात पवित्र सभा मुखार वचोंक अटकळ जाता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या वाड्यांत आमच्या परिसरांत क्रियात्मक जावं, व्हडल्या व्हडल्या विशयांनी ल्हान संगतींनी आमच्या फिरगजा मट्टार कितें आमी करयेत, आमच्या वाड्यांत आमी कितें बरेंपण करयेत हें आमी सोदून काडया आनी तें करूंक आमी प्रयत्न करया. पयल्या विशयांत वायट उलोवन निंदा करन बेपारवा करन कांय बरेंपण जावचें ना. पवित्र सभा मुखार वचना घट जायना, बळवंत जायना, भावताची जायना. देखून आमी सगळीं याजक, धार्मीक, लायक सगळीं पवित्र सभेचे सांदे आमकां आसा विंगड बेस आनी विंगड जबाबदारी. पूण आमी सगळीं सर्गींच्या राजाच्या वावराडी. आमकां सगळ्यांक सर्गींचें राज पयलें आमचे थंय बगूंक आनी आमचे भोंवती प्रसार करूंक कायदो आसा आनी आयचें फेस्त आमकां हें जागयता. मोगाळ भाव भयणीनो, ही जबाबदारी आमी पाळया आनी आमच्या भोंवती आमी क्रिस्ताचो उजवाड जाया, क्रिस्ताची साक्ष जावया. पाऊल सोव्या पाप साहेबान सांगिल्लीं उतरां आसात. आमच्या साक्षे वरवीं आमी पवित्र सभा बांदयेत. उतरां निंच शिकवणें न्हय. आमचें मिसाचें बलिदान केवळ इगर्जेच्या 4 वंटी भितर, ताच्या उपरांत सगळें जालें आनी एका तर आमी मेळया मिसाक या म्हणलें चिंतप आसल्यार आमची पवित्र सभा अस्क जाता. थंयसर आमचें वैयक्तीक चिंतप वळता सोड न्हू, समुदायाचें चिंतप, फेल्याचें चिंतप, बरो सामारितान जावंक आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें चिंतप वृथा करूंक आमकां साथ जायना. देखून आमी विशाल जावया. कशें इगर्जेंत आमी भक्तीपणान मिसाचें बलिदान भेटयता, तें मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत त्या हप्त्यांत त्या आमच्या परिसरांत सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन कोणीय गरजेवंत नांत आसोंक नजो म्हणल्यार मनोभावान जियोंक ल्हान मट्टान आमी सदान करया. थोड्या वर्सां आदीं हांवें एक लेखन वाचलें इंग्लिशांत, म्हाका उडास येता. त्या लेखनाची उतरां आनी आज आमी सर पिडेस्तां बसत मागोवन सवस्तकायेचें देणें जोडूंक येता आसतना भोव जोगती म्हूण म्हाका भोगतात. त्या लेखनाचें टायटल इंग्लिशांत अशें आसा, डिलिव्हर अस ओ लॉर्ड फ्रॉम एवरी इबल and grant us peace in our days. कोंकणींत, सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. खंय हें मागणें म्हणलें तुमकां उडास येता? हर एका मिसाच्या बलिदानार आमच्या बापा म्हणल्या उपरांत याजक म्हणटा, सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदराचें मुंदरून बेता. हें लेखन 2 पुटांचें 2 पानांचें हांवें वाचल्या उपरांत म्हजें थंय वस्तू चिंतप उदलें. दिसपट्टें हांव मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना हांव हें मागणें करतां. आनी तुमी सगळें हर एक कोटी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना हीं उतरां आयकतात. पूण हांवें चिंतलें हांव ती चीत दिवन म्हणना आनी ताचो अर्थ हांवें समजोवंक साधन करूंक ना. त्या दिसांत हें मागणें हांवें चिंतून म्हणोंक सुरू केलें आनी तवळ दिसां मदें म्हणटा आसतना म्हाका सवकासाय मेळ्ळी. आमकां सगळ्यांक सर्वेस्परान सर वायटांतली विघ्नांतली निवारूंक जाय. ह्या संवसारांत आयिल्लो जेजू हेंच काम करूंक आयिल्लो. पिडेस्तांतय ताणें दया दाखयली. ताचे लागीं आयिल्ल्या हर एका पिडेस्ताक ताणें गूण केलें आनी सवकासाय दिली, समाधान दिलें, संतोष दिलो, दया दिली. आज आमी हांगासर हेंच मागोवन हांगासर आयल्या. आमकां वैयक्तीक रितीन आमच्या घरच्या पिडेस्तांक, आमच्या भोंवतणीच्या पिडेस्तांक देव जेजू मुखांत दैवीक वैजा मुखांत्र समाधान, संतोष, सवकासाय दिवं दी. आनी हें राज जेजूचें सवकासायेचें क्रिस्तरायाच्या फेस्ता दिसा भोव आपुरबायेची महास्तुती आसा. आनी थंयसर उतरां आसात, तुजें राज मोगाचें, एकवटाचें, संतोशाचें आनी सवस्थकायेचें. हें हेजें तर सवस्थकाय म्हाका आनी तुमकां भोगजे तर आमच्या पिडेस्तांक ती पावजे तर आमी समेस्तांनी हें मागणें म्हणूंक जाय. आमकांच आमी सोम्याक समर्पण दिवंक जाय आनी सांगूंक जाय, सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी.
म्हाका दी, हेरांक दी, पिडेस्तांक दी, हें जावं दी आमचें मागणें. आज विशेष रितीन आमी पिडेस्तां बसत उडास करचे बसत मागता आसतना मोगाळ भाव भयणीनो, देवान दिल्लो श्रेश्ठ उपादेश जेजू मुखांत देवाचो आनी पेल्याचो मोग सुवार्थ्यांत आयकल्लो. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत भोव अपुर्बायेची शिकोवण सांव पावलान आमकां सांगिल्ली. आमच्या मतीन हाडया, आमची जडती करया, तणकी करया, आमी बदलूंक साधन करया आनी आमच्या बोवारी, आमच्या फिरगजांनी, आमच्या वाड्यांत जेजूचें तें राज सवकासायेचें येवं दी आनी आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें चिंतप आमकां पयलें समजोन तें प्रसारूंक आनी तें खरें करूंक आनी अशें आमच्या भोंवती सर्गींचें राज प्रगट करूंक आयचें मिसाचें बलिदान, आयचो हो संभ्रम आनी आयचें फेस्त आमकां प्रेरण जावं दी. आमेन. उबी रावया. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देव आमचो बाप आनी आमी सगळीं भाव भयणी आमची मागणी, आमची प्रार्थना देव आमचो बाप आयकता आनी आमकां कितें गरज आसा तें फावो करता. आयच्या दिसा पिडेस्तांव सवकासाय आनी आमकां समेस्तांक संतोश समाधान दिवं दी म्हणून आमची मागणी सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी दवरया. तुमची जबाब बाळोक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. पदवेदार बापा, संवसारभर विस्तरलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटाम म्हूण लेखून तुवें दिल्ले जानवाये प्रमाणे पवित्र सभेक जोगते मार्गदर्शन दिवंक तुवें विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तांचे आत्मीक जिवीत सर लोकांक आमकां तुज्या मोगाची कुना जायशें कर म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांत विंचून काडलेल्या धर्मीक भावा भयणींनी तांच्या बेसांत विश्वासी आनी तीर रावोंक आनी तुजे मिसांव मोगान आनी व्हडा आसक्तीन करूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भर म्हूण मागता. आमचेर बेसांव घाल. कुटुंबा जिविताक वेंग मारिल्ल्या सुमेस्त आमच्या क्रिस्ती बावंडांनी स्वदमन, समाधान, सुस्निकाय, मोग, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी संतोष म्हणली फळां जोडून कुटुंबा जिवीत फळादीक करूंक उर्बेन भर म्हूण मागता. आमचेर बेसांव घाल. एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या सोमेस्त दानींनी, हितचिंतकांनी, स्वयंसेवकांनी आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सोमेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींनी वैयक्तीक चिनयेन संतोष आनी समाधान जोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखार बळवून क्रिस्तमां जावंक आनी तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बाळोक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या सोमेस्त भावा भयणींक तुजो भरपूर मोग, निरंतर रक्षण, बरी भलायकी आनी जिणयेन ददुस्काय लाबोवन दी म्हूण मागता. बाळोक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. माऊनपणी आमची खासकी ते सवा आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. कोणा पासत आमकां मागोंक आसा, कोणाक आमचे मागणे गरज आसा, कोणे आमचे लागीं मागोंक विचारलां, सगळ्यां पासत माऊनपणी आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमी केल्ली प्रार्थना दयेन आयक. तुज्या मोगांत आमकां समेस्तांक एकवटाय आनी तुज्या पुता जेजूचें मिसांव ह्या संवसारांत प्रसार करूं आनी आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें चिंतप मतींत हाडन एका कुटुंबा भशेन सुवार्थ प्रसाराक पुराक जावंक आमकां तुजो आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुमच्या कृतीलेंत
507 एक जीवित दिलाय देवा एकाच शेवटा एक जीवित दिलाय देवा एका शेवटा तुझे दैये कोटून राहून जीवी सोडच्या सोडलेले जीवी सेवेत वाटून दिवच्या भरून ममता तितले परत घेवच्या हे तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिले ते देणे उंड्या वायना सवे मुक्तावणे भेटवणे हे तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिले ते देणे उंड्या वायना सवे मुक्तावणे भेटवणे आमचो केलोय देवा लेख नासतना देख जावन दिलोय पूत म्हूण लेकी नासतना पुतान ताकाच खाली केलो खुर्साच्या मरणाक ताणें केल्ले बरीच करूंक दिली प्रेरणा हे तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या वायना सवे मुक्तावणे भेटवणे हे तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या वायना सवे मुक्तावणे भेटवणे म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्गींच्या सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागा जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बासयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वे स्पोराक आमच्या देवा दीन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोत बेदारांनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या हसो आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हे तुजें सामकां आनी एक देणे आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकुल सहडाना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो हो धहळबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता Service for tu, serve
तुझ्या वैभवात स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्व स्फोराची नावे येता ताका जय जय सर्व स्फोराची नावे येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंते तांव नासता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक हे काशा पर्जा तुजो मैतसाय देखून बापा खलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमतांव तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासा करात बावडतसो गोड परगटुया तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पोनावर वितुवे आमका सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ता जय जय बापा आमच्या सोडवण्या पासो तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरगार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले ससनेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगिवन ओंकार मुरेच्या तुझ्या भगिवन दमदुतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त भक्ता सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेल्या सगळ्या पोरचे संगती ह्या संवसारांत वारसर जे पवित्र सभेक बवार्थान आनी प्रितीमोगान चीर कर तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे काणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक
आनी तुज्या इश्टगातेन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातले म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जे घेसू होताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपौदभेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतींत हाडून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन आमच्या बापा आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पबीत जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. माया मोग सगुर्त जावनो एकामेकाक शांती दियात. पळया देवाची सेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या सेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुमचे म्हाका फोना पूण जेवतन म्हाका ಲೈಕಿ मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ प्रार्थिसिरी. भावा बहिणीनो, क्रिस्त प्रसाद भक्तीपणी आम्ही घेऊन आमचे स्वयंसेवक मार्गदर्शन दितात. दायिकर्ण घुसपोट करेनाकात सुधारशिया. तुमच्या कृतीलेंत पान संको 11 जेजू म्हज्या राया.
तू मोजो सर्गीसो जीवदातारा मुझा सर्वोंदारा ये आली रास कर दुर्बल पीडारा जीवदातारा मुझा सर्वोंदारा ये आली रास कर दुर्बल पीडारा जेसू मुझा राया स्वागत करता तुका जेसू मुझा राया स्वागत करता तुका मोठ्या मोगा ओढत रे का राखून असो सिंचक तुका मोठ्या मोगा ओढत रे का राखून असो सिंचक तुका जेसू मुझा जीवा स्वागत स्वागत तुका जेसू मुझा जीवा स्वागत स्वागत तुका सर्वेसो प्रकाश अंगाराच्या या जीविता अद्याप तुझ्या दी बळगटा घरी घरी राव सांगाता जीवदातारा मुझ्या सडवोंदारा ये आणि रास कर दुर्बळ पीडारा जीवदातारा मुझ्या सडवोंदारा ये आणि रास कर दुर्बळ पीडारा जेसू मुझ्या राया स्वागत करता तुका जेसू मुझ्या राया स्वागत करता तुका मोठ्या मोगा ओढत रे का राखून असो सिंचक तुका मोठ्या मोगा ओढत रे का राखून असो सिंचक तुका जेसू मुझा जीवा स्वागत स्वागत तुका जेसू मुझा जीवा स्वागत स्वागत तुका प्रार्थुया मोगाळा बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवजिलें हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासने सो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागताव जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान उसारून सरगार तुका सासनाक वाकडून आमकां पावय म्हण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दयकन बसात.
हांव प्रधान याजकाक आमी सेवच्या ह्या उंड्याचेर आशिर्वाद घालूंक विनंती करता. सर्वेस्परा तूं सगळे पृथ्वीचो आनी मनशा कुळाचो बापय. जें कितें तुवें रचलें तें सगळें तुका बरें दिसलें आनी तांचो पोस करूंक तुवें केलोय. अशें तूं तांचो बापय सदांच मोग करचो म्हूण दाखयलें. अरण्यांत इस्रायल परजा बुकेन आसतना मान्ना दिलें. ह्या संवसारी आयिल्ल्या तुज्या पुतांनी आपणाक आयकोन रावुल्ल्यांक थोड्याच उण्यांनी वाडले आनी तुजो मोग परत ताणें दाखोवन दिलो. मोगाळा बापा, तुज्या मोगाचो संकेत जावन हांगासर आसात त्या उंड्याचेर तुजी सुबाम आशिर्वादां वत. ह्या वरवीं हो उंडो सेवतल्या आमकां कुडीक आनी आत्म्या भलायकी लाभो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पयल्यान पयलें सर्व जेजू बाळकाच्या मोगींक जेजू बाळकाचें फेस्त हांव मागतां. ताजो आशिर्वाद, शांती आनी कृपा आमचे वयर आमच्या सर्व कुटुंबाचेर रावोन दी म्हणून हांव मागतां. हॅपी फीस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात मानादेक बाप रोनाल्ड सेरावो, प्रस्तुत सांजुजेची सेमिनरी जेपू हांगासर ते रेक्टर जावन आपली सेवा ते दिवन आसात. आमच्या खातीर हे मिसाचे बलिदान भेटोवन आशिर्वाद करच्या बाप रोनाल्ड सेरावो तुमकां जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच ताज्या कृपेचो जर तुमच्या वयर आनी तुमच्या सर्व याजाकी मिसावांचेर आसून दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं फादर रॉनी सेरावो. आयचे ह्या मिसाक मधुर गायना निमती आम्हा सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानांत बऱ्या रितीन आनी फावो त्या रितीन पात्र घेवंक आमकां कुमोग दिल्या. आमचो कॉयर मेस्त्री सायमन आनी सांगाता हर एका ब्रेस्तारा आमकां आमच्या ह्या मिसाक जॉयंट जावचे आमचे कॉयराचे सांदे. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. थँक्यू. ह्या 3 दिसांनी मिसाची वेळावळ ह्या रितीर आसतली. हर एका दिसा सकाळीं पयलें मीस कोंकणी भाशेंत, फाल्यां 7:30 वरांचें मीस कोंकणी भाशेंत आसतलें. आज इंग्लीश भाशेंत आसतलें. 9 वरांचें मीस कोंकणी भाशेंत, 10:30 वरांचें मीस संभ्रमीक मीस कोंकणी भाशेंत. फाल्यांचें 10:30 वरांचें मीस आमी भुरग्यां खातीर आमी भेटयतले. हांव त्या देखून ह्या मिसाच्या बलिदानाक येवच्या वेळार जर तर तुमच्या घरा भुरगीं आसात तर आमच्या काणयेच्या पुरशावांक ताणें सर्व येत. तुमी घरांतून येतना कांय किरकोळ तुमी काणयेक हाडल्यार आमी फाटल्यान एक मेज सजोवन दवरतले. त्या मेजार तुमी दवरचें. काणयेच्या पुरशा वेळार तुमी हाडली ती काणयेक पुरशांवार येवन हांगा मिसाच्या वेळार समर्पूंची. त्या देखून तुमच्या घरांनी भुरगीं आसल्या फाल्यां 10:30 वरांच्या मिसा वेळार काणयेच्या पुरशावांक तांणी सर्व येत. दनपरां एक मीस आसतलें. आज कन्नडा भाशेंत, फाल्यां मलयाळम भाशेंत आनी पुर्वां कोंकणी भाशेंत मीस आसतलें. सांजेर केवल एकच मीस आसा 6 वरांचें कोंकणी भाशेंत संभ्रमीक मीस. ह्या मिसाच्या बाबतीन ह्या फेस्ताच्या दिसांनी जर तर तुमकां कोणाकी मिसान दिवंक तुमी आशेता तर आमच्या इगर्जेच्या दाव्या कुशीन आसच्या त्या स्टॉलांनी तुमी वेचे तुमचे मिसां तुमी थंय बरोवची. तशेंच ह्या फेस्ताच्या दिसांनी आमी उंडो आनी पिवन म्हणटल्या जर कोणाकी दान दिवंक आशेता तर आनी स्पॉन्सर जावंक आशेता तर इगर्जेच्या दाव्या कुशीन आसच्या स्टॉलांनी आमचे पाद्र्या थंय बसून आसात. थंय तुमी तुमचें दान वा स्पॉन्सर तुमी दिवचें. आयच्या मिसा उपरांत पिवन आनी वुंडो दान दिलां. ग्लेंडा वॉल्टर अल्मेडा मुंबय हांकां आमी आभारी जावन आसा. कार्मेलीत याजकांनी तयार केल्लो कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आमच्या स्टॉलांनी आसा. हर एका दिसाक समज जाली वाचपांचे वेळ मोठपून याळ. त्या दिसा आजच्या संत भक्तांचो विशांत थोडी जाणवाय आनी गरजेची सर्व मागणी ह्या बुकांत आसात. हाजें मोल फकत 150 रुपये.
खंडीत जावन तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्याक आनी तेरसा उपरांत तुमी करचे त्या नियाळाक खंडीत जावन कुमोक जातले म्हणून आमी पात येता. केवळ 150 रुपये आमच्या इगर्जेच्या दाव्या क्वेश्चनाच्या स्टॉल आनी ह्यो मेळटात. तुमी थंय जावन तें घेवचें. हे मिसाचे बलिदान जाल्ल्या उपरांत जायतो लोक आसा, जायती व्हेकल आसात. हांव सर्व व्हेकल ड्रायव्हर्सां कडेन विनंती करता, तुमचें समाधान तुमी सांबाळचें. इल्ली गर्दी जातली त्या देखून समाधानेन हांगातावन भायर वचचें. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां कुमो करतले. वॉलंटियर्सच्या उतरांक इल्लो काल्तीमान घालचो आयच्या दिसा. हर एकल्यांक पयलें वचूंक जाय, पूण इल्लें कश्ट मारतात त्या देखून वॉलंटियर्साक इल्लें सहकार दिया. दुसऱ्या लोकांक सहकार दिया. सहित लोक चलोवन येवचो आसा त्या देखून इल्लें समाधान घेवन तुमचे व्हेकलां तुमी हांगातावन भायर व्हरूंक तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. मीस जावच्या पयलें अर्गां मागणें आसतलें त्या देखून तुमी सर्वांनी रावचें. ताच्या उपरांत मिसाचो अकरेचो आशिर्वाद आसतलो. हर एक तुमकां सर्वांक परत जेजू बाळकाचें भोव बरें फेस्त हांव मागतां. तशेंच ताजी सर्व बेसांव आनी कृपा तुमचे वयर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. सर्वांक बरें फेस्त आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां. उबी रावया. भावा भयणीनो, जेजू बाळकाच्या पुणतळार आमी आसा. आमच्या काळजा मनांनी आमच्या बोवारी जायते बे गांवचेनी आसल्ली, तरी बाळका जेजून ताच्या हाजीरपणाक येवंक फावो केला, ताची आशिर्वादा जोडूंक फावो केला. परत सांगता मेळोन ताणें केल्ल्या उपकारांक हे फेस्त उपकार आठोवन वो संभ्रम सोलोवंक फावो केला. ताका अर्गां दिवया. हात आमचे जोडया, दोळे आमचे दांपया. बाळो जेजून केल्ली म्हात कार्यां आमी नियाळया. काळजान तावन ताका अर्गां दिवया. बाळो जेजू, हे फेस्त संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, तशेंच आमच्या जिवितांत तुवें केल्ली सर मात कार्यां आमी नियाळटा. ह्या पुणतळांत तुवें आमकां तुजी आशिर्वादां फावो केलाय, तुजो सांगात दिलाय. हे सगळे आमी उपकार नियाळटा. उपकारी मोन, उपकारी काळी सुम्या तुजे थंय उबारून हे अर्गां प्रार्थना सांगता भेटयता. हे भोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णीत येल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाचे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारोवन दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनांतली दैवीक मजो जोडोवन दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सोभे असो. तुमचे सोबे आसो. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखों. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेतान रास करता, ससनाच्या ससना. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. आनी सरपद भेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुका. भावा भयणीनो, पिडेस्त भाऊ भयणी खातीर मागोन आमी भेटयल्ले मीस जावन आसा. आतां मोठवें आराधन आसतलें. सोम्याची गुणकटची सकत हर एकल्याक विशेष रितीन फावो जावं दी म्हणून मागोन ह्या आराधनांत आमी वांटेली जावया. मोठवें आराधन लायक करून तुमी ह्या भक्तीपणी ह्या आराधनांत वांटेली जावचे. सक्रामेंतांतल्या जेजूची गुणकटची सकत विशेष रितीन हर एकल्याक फावो जावं दी म्हणून आमी ह्या मागया. पुणतळार आमी आसा, जेजूच्या हाजीरपणांत आमी आसा. ह्या पुणतळांत ताची गुणकटची सकत हाची मजत तो हर एकल्याक दिता. दैवीक स्पर्शान भरता. त्याच बरोवशान भाऊ भयणी ह्या आराधनांत आमी वांटेली जावया. कोणाक वचूंकूच जाय येताना थंयसर तुमकां पिवण आनी उंडो दितात, घेवन वचा. पूण कोणाक आराधनांत वांटेली जावंक जाय दायक करून भक्तीपणी थंयसरच रावचें. भावार्थान आराधनांत वांटेली जावया. भाऊ भयणीनो,
साहित्याने सांगल्या सांगसर येऊन सोम्याच्या मुखार सक्रामेंता मुखार आम्ही मागण्यान करशिताना सोम्यान आमकां आपडला गुण केला नाच्या सक्तेन भरला. त्याच बरोबरशान भाऊ बहिणी या आराधनांत आम्ही वांटले जावया. तुम्ही बसोन साशेत या उभे रावयेत भवार्थान रावा. सोमी आमकां आपडतलो. ನಾನಿನ್ನನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. येसुवे जेजू सोम्या आमच्या मोगान बरोवन तू आमचे समकार जाय. अर्गां जेजू अर्गां तुका या दणपाराच्या वेळार जेजू या पूण तळार पाय दवरून तुझ्या हाजीरपणांत आमकां रावोंक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सोम्या आमचेच तकी हांगासर येवंक असाध्य. तुवेंच सोम्या आमची काळजां मोडा तुझे थंय ओडून घेतली देखून आमी हांगासर आसा. जेजू अर्गां तुका या हाजीरपणा खातीर अर्गां दिता. काळजांत तावन तुका आराधन करता हांव. ಗಾಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಸಿನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಸಿನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ
இயேசுவே ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. हालेलुया 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 सौम्याचे स्तुती आम्ही करूया भाऊ बहिणीनो. दोन्ही हात आमचे सौम्यात आम्ही उभारया ताची स्तुती करूया. काळ संताव सगळ्या सत्ते सगळ्या मोडान सगळ्या बोळान सगळ्या अज्ञान सौम्याची आम्ही स्तुती करूया. लेट अस प्रेज अवर गॉड. वर्तो देवताची स्तुती आम्ही गाऊया. हालेलुया 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 हालेलुया. Worship you Lord, we glorify Jesus, we thank you Lord. Mighty God, we worship you Lord. Hallelujah 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 hallelujah. आराधन तुका सुमिया जेजो, क्लब तुका सुमिया जेजो, स्तुति तुका सुमिया जेजो, क्लब तुका सुमिया जेजो. Lord Jesus Christ, have mercy on us. अर्गा तुका सुमिया, महिमा तुका सुमिया जेजो, आराधन तुका सुमिया जेजो. Hallelujah 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 hallelujah. काल संतावन सुमियाची स्तुती करा. सगळ्या बांधपासातल्या सगळ्या वाईटातले सरीतीच्या मोदीच्या गुढीच्या पिढेशिरेतले बांधपासातले वाईट सत्तेच्या बांधपासातले सुमी या घडी에 सुटका दिता. काल संतावाची स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. Lord, set us free by your precious blood. Precious blood of Jesus cleanse us. Precious blood of Jesus purify us. Precious blood of Jesus heal us. Precious blood of Jesus sanctify us. Precious blood of Jesus cleanse us. जेजूच्या पवित्र रक्त आमका नितळ कर. जेजूच्या पवित्र रक्त आमका बळादिक कर. जेजूच्या पवित्र रक्त आमका संरक्षण दे. हालेलुया 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 हालेलुया. येशुवे 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 ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ. हांव ताच्या आंगोस्त्रां जर आपटीन जाल्यार हांव बरें जातलें. ताच्या आंगोस्त्राक जर हांव आपटीन जाल्यार हांव बरें जातलें. भावार्थ त्या रक्तस्रावाच्या पिडेवरी वळवळच्या स्त्री असो भावा भयणे ताच्या आंगोस्त्रने सोमेन्स हाजेर आसा. The Lord is with us. 2000 वर्सां आदी त्या रक्तस्रावान वळवळच्या स्त्रियेक बरो केल्लो. कुड्ड्या बाटती विभाग तू सतमानता वय सोमी हांव सतमानता तुका दिश्ट मेळो न्ही म्हणलो जेजू. त्या दोगां जाणां कुड्ड्यांक बरो केल्लो जेजू. खोडकारांक नितळ केल्लो जेजू. मेल्ल्यांक जिवंत उठयल्लो जेजू. तो आनी हो दुसरो न्ही. तो जेजू भाऊ बहिणी आमचे समकार आसा. तुका साध्य सोम्या. इट इज पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड. तुवें कुशी वेल्यार हांव बरो जातलो. तुवें कुशी वेल्यार सोम्या हांव बरी जातली. आय विल बी हील्ड. सोम्यान कितें म्हळें? तुझ्या भावार्था प्रमाणे जाव. तुझ्या भावार्था प्रमाणे जाव. Let it be done to you according to your faith. भावा बहिणी भावार्थान सोम्याच्या हाजीरपणांत आमी आसा. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया. Right at this moment the Lord is going to touch. ह्या घडये जेजू तुका आपडता. सोम्या तो ती सगळ्यां बरी जातात. हांवूय बरी जातली. हांवूय बरी जातली. हांवूय बरो जातलो. I will be healed.
ह्याच बरोबर जेसू तुझे लागी मागता आपूट जेसू म्हाका आपूड आपूट सोम्या तुवें जर एक पटी आपुडलें म्हाका कितेंच उणेंपण दुखचें ना जर सोम्या तुजो दैवीक स्पर्श म्हाका फावो जालो कितेंच म्हाका दोसूंक शकचें ना कितेंच वायट म्हाका बाधा करचें ना कसलीच पिडा शिडा म्हाका सोलवोवची ना निराशा म्हाका कंगाल करची ना कश्ट म्हाका चंचल करचें नात सोम्या तू म्हजे सांगात आसाय इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 4 खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो क्यास्त भोगून आसलो देवान मार सतयलोलो उपरांत आमी वाचता बाबा भयणी साहित्याच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासो तो ताणें विनंती केली ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या ताचेर पडलेले कॅस्टी वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी बाय हिज वुंड्स वी आर हील्ड दोन्ही हात काळजाचेर आसूं दे तोच जेजू ह्या घडये भाव भयणी तुका आनी म्हाका सुटका दिता साहित्य मोतीन बांदपास काळजान टेन्शन पिडा शिडा कुडीची मोतीची कितें तूं घेवन आयलाय ते सोम्याक ती पिडा शिडा तो समस्यो न्हय आमकां एक हातेर भाव भयणी ताचें बोळ ताची सकत अणभव करच्याक ताका समर्पया आपूट जेजू म्हाका म्हण मागया भावार्थान माग भयणी ह्या पूण तळार ओ सोमी तुका आपुडता ओ सोमी तुका आपुडता द लॉर्ड इज गोइंग टू टच यू आपूट जेजू म्हण मागता आसतना तुमचेर सोमेज तांचेर पवित्र उदक शेणायतले भावार्थान स्वीकार करा ह्या पवित्र उदकान सोम्याची गुणकटची सकत ह्या घडये फोव जावन आसा द लॉर्ड इज टचिंग आपूट जेजू म्हाका आपोड जेजू म्हाका आपोड Yes, Jesus. अमोलिक त्या रक्तान Touch म्हाका us, तू Lord. दिला Heal us. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी भावार्थान माग भाव भयणी सोम्या म्हाकाय आपोडो तू इतल्या जाणां आपूण गुण करताय सुटका दिताय म्हाकाय आपोड जेजू हे पवित्र उदक म्हजेर पडटा आसतना सोम्या तुजी गुण करची सकत म्हाकाय फाव जावन दी कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा सगळ्या बंद पसतावन बेजार येतावन उणेपणातावन अस्कर काय सुटका जावन दी जेजू बावाटाना पडले कष्टल्यांक तुवें बोरें केलें बावाटान हांव तुका सोम्या सापडटा पांया तळा तुज्या सरपडटा बाकी स्त्री Yes, Jesus. May your healing touch go, Lord. Touch them, Jesus. Fill them with your power. Lord, set them free from all the bondages, from all the bondages of the evil one, from all the bondages of sin, from all the bondages of sickness. Touch them, Jesus. Heal them. Jesus. मुझा कांदी दरिया जेजू माग्या गुमांतुंदी सोमिया जेजू Jesus. ताळ्या मुझा कांदी Yes, Lord.
gracious Jesus. आपूण जेसू आमकां गुण कर. सोम्या तुका उलो मारून आसच्या सक्कड भाव भयणीक ह्या घडये धैर्य दी जेसू. सकत दी बळ दी कितें सक्कड तांकां दोस्ता सोम्या त्याचे तांकां सुडका दी सोम्या जेसू. आपूण आमकां आपूण जेसू गुण कर. तुझ्या दैविक स्पर्शान जेसू आमकां सुटका जावं दी. जे कितें आमच्या मोतींनी दोसता, जे कितें अस्कत काय आमच्या जिवितांत आसा, आमच्या कुटुंबांनी आसा, वायट शक्तीचे बंदपास आसा, सगळ्यांत हांव जेसू ह्या घडये सुटका जावं दी. Yes, Lord. सगळी पीडा शिडा मुजी तुनिवा. सर्गा संसारासो जावन आसाय तुदनी. सर्गी तावन आमचेर वोतू देणी. पाटलाव करून तुजो सदांच घालते पोणी. बेसावानी परमुची जिणी. सर्गा संसारासो जावन आसाय तुदनी. सर्गी तावन धाडतो आमचेर देणी. पाटलाव करून तुजो सदांच घालते पोणी. बेसावानी परमुची जिणी. सोमिया भावा बहिणी भावार्थान मुलो मार. सोम्या जेसू ताळ्याक पुजा कान दे. ह्या संवसारी पयणार आसतना बुडोवन गेल्लो रंगाल जाल्लो कश्टलो अणभव आमकां हर एक जागा आसा जेसू. ह्या घडये तूं आमचे सांगत आसता सोम्या आमच्या सोमेस्ताच्या मागण्या खाण दे. सगळ्या पिडे शिडेंतले वायटांतले उणेपणांतले अस्कतकायंतले अणवरांतले आपयांतले सोम्या आमकां सुटका दे. संवसाराक सुटका दे जेसू. प्रत्येक जाण ह्या कोरोना पिडे शिडेंत हांव सुटका दी सोम्या. जेसू मागण्या गुमान दी. गुरबेची जर जिणयेन मोच्या सोमिया. सदांच वाडो दी. गुरबेची जर जिणयेन मोच्या सोमिया. सदांच वाडो दी. जेसू जायत्यांक तूं आपूण आसाय सोम्या. व्हड दिवन आसाय गुण करताय. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जेसस. ह्या घडये सक्कड भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता. प्रत्येक जावन सोम्यांची पिडेस्त भुरगीं आसात. जायतीं जाणां ल्हान 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 या व्हड भुरगीं पिडे शिडेन कश्टातात. मानसीक पिडेक वळख जाल्ली जायतीं भुरगीं आसात जेसू. ल्हान ल्हान भुरग्यांक कॅन्सर हेर पिडा शिडा. सोम्या तूं मात्र तांकां समजून घेवंक शकताय. जे कितें ताका जाता कितें जाता म्हूण सोम्या तुका मात्र कळीत. जेसू सक्कड ल्हान भुरग्यांक पिडे शिडेतावन सुटका दे. परच्या दिसा एका ल्हानशा भुरग्या खातीर प्रत्येक जावन मागूंक विनंती केल्या. ताका हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा. डॉक्टरांनी जायना म्हूण सांगला. ल्हानसो भुरगो एक्टिव्ह आसा पूण देवानच ताका सांबाळीचे म्हूण सांगला. त्या भुरग्याक जेसू तुका समर्पिता. त्या आवय बापूय निराशेंत आसा. सोम्या तुका आसात जाल्लें कांयच ना. सोम्या तुका आसात जाल्लें कांयच ना जेसू. कितेंच ना. आपूण सोम्या सक्कड भुरग्यांक तांकां बरी भलायकी दी. जायत्या जाणां भुरग्यांक ती विविधीची अस्कत काय आसा. थोडीं जाणां थोड्या भुरग्यांनी कठीण हट राग. थोड्या भुरग्यांक थंय वायट सवयाक वडणी वायट पिंतुरां पळोवनचे पोर्नोग्राफी थंय वडणी कार्टुनां थंय विशेष वडणी शिकापूच नाका. कठीण हट त्या भुरग्यांक सुटका जावं दी जेसू. सक्कड युवा जनांक आमी तुका समर्पिता.
सोम्या युवा जनांक बरी भलायकी फावो कर. जायते युवा जण अवघडा समटल्यात, कष्टार आसात. थोडी युवा जण मानसिक रितीन कोरगोण गेल्यात, निराशेत आसात. या संदिग्ध परिस्थितीन, कष्टाच्या परिस्थितीन आमचो फुडार कितें, आमकां शिकप आसा, सक्कड आसा, मुखार कितें करचें म्हणल्यार टेन्शनार आसात. पंतावान फुड करूंक तांणी आसा. जेसू ह्या तुझ्या पुंतळार ह्या घडये साहित्य युवा जण हांगासर आसात. लॉर्ड टच देम. सोम्या त्या युवा जणांक धैर्य फावो जावं दे. ह्या तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत तुझे दैवी स्पर्श तांकां फावो जावं दे. तांकां बळादीक कर जेजू. तांच्या मोतीक बळ दी. कसो फुडार फुड करचे म्हूण सोम्या तूंच तांकां वाट दाखय. बऱ्या मनाच्या मनशा मारिफात जेजू युवा जणांक आदार लाबोवन दी. आदार लाबोवन दी सोम्या. तांकां बरें काम फावो कर. तांच्या आदाराक पाव जेजू. तांचो हात सोडी नाका सोम्या. युवा जणांचो हात सोडी नाका जेजू. तुज्या बळवंत हातांनी तूं तांकां सांबाळ सोम्या. सांबाळ. युवा जणां पैकी कोणीय कसलेय कुडीच्या मोतीच्या पिडे शिडेवरी कश्टता जाल्यार सोम्या तुजो हात तांचेर उसळून धरन. तांकां आपोड जेजू. सुडका दे. सक्कळ पिडेस्तांक तुका आमी समर्पिता. कॅन्सराच्या पिडे वरवीं, हार्टाचे समस्ये, बीपी, शुगर, किडनीचे समस्ये, लिव्हराचे समस्ये, गांठी दुख, आर्थरायटिस, मायग्रेन, पाठ दुख, स्पायनल कॉर्डाचे प्रॉब्लेम, गांठी दुख, विविध कॅन्सराची पिडा. तशेंच थोड्यांक मानसीक रितीन जायते जण कश्टून आसा, डिप्रेशनांत आसात. लॉर्ड टच देम सोम्या. तांकां आपोड. थोड्यांक ती पिडा शिडा आसा, कोणूच समजून घेवं सकाळ. डॉक्टराक गेल्यार म्हणटात पिडाच ना तुका. घरा येतना पिडास जाता, टेन्शन उपसून येता, कितें करचें म्हणून जायते जण निराशेत आसात. सोम्या हे सगळे तुका समजसो न्ही जेसू. तूं सक्तिवोन सोम्या तूं तुझे सकत ह्या घडये सक्कट पिडेस्तां फावो जावं दे. सोम्या तुज्या पवित्र हाजीरपणांत सक्कट पिडेस्तां तूं आपोड जेसू. आमच्या घरांनी आसच्या ज्या पिडेस्तांक आमी मागता म्हूण सांगला, मागता म्हूण भासयला, तांकांय जेजू तूं आपोड. थोडी जाणां कटल्यारच आसात, न्हिदल्या कडेनच आसात. थोड्यांक एक्सिडेंट जावन हेर पेंगटा सकला बॉल नासतना ती न्हिदल्या कडेनच आसात जेजू. ह्या वेळार तुजो सांगात तांकां फावो जावं दी. बरवसो दी जेजू. तांकां बरवसो दी सोम्या. तुजो सांगात दी. विविध पिडा जेजू थोडे पोटी डॉक्टरांक असाध्य म्हूण जाता, कसली पिडा म्हूण समजूंक कस जाता, तसल्या पिडेस्तां सोम्या तुज्या बळवंत हातांनी समर्पिता. सांगात जेजू. जायते पिडेस्तांनी मागोवंक विनंती केल्या. तुज्या दैवीक स्पर्शांत तांकां बरं तुझी गुण करची सकत या तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत ती कैसरी आसा जावं पुरो सोम्या. तांकां फावो जावं दे. पिडेस्तांची साखरी करचें कश्टांचें जेजू. जायते कश्टांचें कुटुंबांत एक सांदो पिडेस्त जालो जाल्यार कशें एका कुडीक आमच्या एक इंक पुडी मार जालो जाल्यार सगळे कुडी दुखता, तशेंच कुटुंबांत एकलो पिडेस्त जालो जाल्यार सगळे कुटामस दुखान पडटा. सोम्या पिडेस्तांची साखरी करच्यांक विशेष बळ दी जेजू. बळ दी. तांकां सुस्निकायचें देणें दी. पिडेस्तांची साखरी करचें ते मिसांव सोम्या करता आसतना तांकां जेजू तूंच आदार दी. तांच्या त्या वावरांत संतृप्ती दी जेजू. संतृप्ती दी. कुटुंबां जावं पुरो एकलो कॅन्सराच्या पिडेक वळख जाता, काळजाच्या पिडेक वळख जाता, सगळे कुटामस निराशेन भरता. फादर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याक कॅन्सर आयला, कश्टांत आसा, काळजाची पिडा आसा म्हणून सगळे कुटाम कोरगोण येता. सुम्या असल्या पिडेश येता तूं आमकां राख. आनी ह्या घडये आमी तुजे लागीं मागता जेजू. कोरोना पिडेतां संवसारा सुटका दी सोम्या. मनशा कुळां फाटल्या 1 वर्सान जायते सोंसलां सोम्या. जायत्यांनी एकसुरपण सोंसलां, कश्ट सोंसल्यात. जायते जाणांच्या पिडे शिडेवरी काम केला. आमी कश्टार आसा सोम्या. शीस तुजे सांगाता त्या दोनी रस्त्याना तांणी म्हळें आमी बुडतांव जेजू, आमी बुडतांव. आनी तुवें सगळे एकाच उतरान शांत केलें. ह्या दनपारांच्या वेळार जेजू आमी तुजे सांगाता आसा. आमच्या जायत्याच्या काळजांनी उलो आसा. आमी बुडतांव. सेव अस. वी आर सिंकिंग. आमकां राख, आमी बुडतांव. सोम्या एकाच उतरान सगळे शांत करूंक तूं शकताय. ह्या कोरोना पिडेत हांव सोम्या संवसारा सुटका दे. सुटका दे जेजू.
कोण जाऊन दे संसार हील अस जीसस. भाऊ बहीण उभे राहूया. सक्रामेंतांतल्या जेजूची आशीर्वादा घेता असताना परत आम्ही सोम्या लागी मागया. आपोट जेजू आमकां आपडो. आपोट जेजू आमकां आपडो. ह्या दैवीक स्पर्शान तूं आमकां बर. ह्या बरोवशान आमकां सदांच सांबाळ जेजू. आम्ही निराशे वळख जाताना, पिढे शिडेक वळख जाताना, कश्टांक वळख जाताना सोम्या तूं आमचे सांगता आसाय. तूं आमचे बळ, तूं आमचे कोटे, तूं समसो रक्षक, तूं समसो वैज. ह्या बरोवशा जियोंक आमकां फावो कर जेजू. आपूट जेजू आमकां. Jesu maka apo amolik tiaratan maka tutela Angkel Jesu maka gun ke सगळी पीडा शिरा मुझी तू निवा. Yes Jesus. जेजू आपूट आमकां सुटका दी जेजू. अमोलिक त्यारतान माका तू तेला गुण जेजू माका गुण कर. सोमिया जेजू तुका उलो मारता. मागण्याक म्हज्या कान दे, म्हज्या ताळ्या कान दे सोमिया. सोमिया जेजू पाया. Yes Lord, heal us, hear us Lord. दुनिया जेजू मागण्या गुमांतुनी सोमिया जेजू ताळ्यात मुझ्या कांदी. Jesus. दुनिया जेजू मागण्या गुमांतुनी कृपेची जिणियेन मुझ्या सोमिया सदांच वाढोनी. Yes Lord. कृपेची जिणियेन मुझ्या सोमिया सदांच वाढोनी. Jesus. 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 येशुवे. जेजू तू आमकां ह्या घडये आशीर्वादीत करताना तुझ्या आशीर्वादा ह्या सकड भक्तिकांक हांगासर फाटल्या दिसांनी आयिल्ल्या भक्तिकांक, वर्सभर आयिल्ल्या भक्तिकांक आनी फुडल्या दिसांनी आज फेस्ताचो संभ्रम फाल्यां आसा, परवां आसा, येवच्या हर एका भक्तिकाके तुझ्या आशीर्वाद फावो जावन दी. तुझ्या दैवीक मोगाचो अणभव जावन दी सोम्या. आमकां सोडिनाका जेजू, आमकां सोडिनाका. खंयसर वचो सोम्या आमी. वेर शॅल वी गो लॉर्ड. तुका सोड खंयसर वचो सोम्या आमी. आमकां तुज्या बळवंत हातांनी राख जेजू. तुज्या बळवंत हातांनी आमकां सांबाळ जेजू. तुज्या हातांनी सदांच जेजू आमकां सांबाळ. तुज्या काळजांत आमकां लिपोवन दवर सोम्या. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. जेजूची आशीर्वादा आमी घेवया. बेसावाचें गीत आमी गावया.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाऊ बहिणी सोमियान आमकां आशीर्वादीत केला ताका अर्गां दिवन गीत गावया. तुम्ही थोडो वेळ आमी पवित्र सक्रामेंत हांगासर दवरतल्या. तुम्ही मौन मागण्यांत थोडो वेळ करशेत. फुडले मीस 1 वरार कन्नडा भाशेंत 1 वरार कन्नडा भाशेंत सांजेर 6 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस शिवमोग्गा दिसचे गोळीबा भेटयतले. फाल्यां फेस्ताचो संभ्रम आसा. भुरग्यां खातीर संभ्रमीक मीस आसा. पुरवांच्या दिसाय आसतलो. आज तुमकां इल्लीशी हरकत जाली. आमी चिंचे एक सोमियान चिंचे आनी एक. आमी चिंतून आसले हांव बे आसा कावजेनी आसा कितलो लोक येतलो म्हणून आमकां अंदाज नासले. जाल्यार मांडावळ केली. सोमी ताची कामां विचित्र न्ही गी. ताची येवजण विचित्र. इतल्या व्हडा संख्यान तुमी हाजीर आसात. मौनपणी भक्तीपणान तुमी वांटेली जावन आसात. सोम्याक स्तुती जावन जोरान ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती आमी करया. पळय कितले शिस्तेन भक्तीन तुमी वांटेली जाल्यार वत असल्यार सावळी ना जाल्यार ही सुदारशितात. सोम्याक जावं अर्गा तुमच्या बऱ्या मना खातीर. मोगाचे न्हू फाल्यां 10:30 भुरग्यां खातीर मीस आसा. फाल्यां विविध मिसां आसा सकाळीं जावन. फाल्यां सांजेरी संभ्रमीक मीस आसा. पुरवांच्या दिसाय फेस्ताचो संभ्रम. ताणें विचारलें आसा आमी फाल्यां येवया गे पुरवाय सदां येया. सोम्याच्या आशिर्वादा जोड घेया. थोडो वेळ सक्रामेंताक आसतलो. सोम्याची स्तुती करून आमी गीत गावया. तो वेळ हांगासर आमी सक्रामेंत दवरता. मौन मागण्यान करच्या. तुमी वेता आसतना उंडो आनी पिवण दितात. दायकन गर्दी करिनाकात. दायकन गर्दी करिनाकात. इल्लोसो वेळ रावलो जाल्यार तुमी हांगासर थोड्यांनी सहकार दिलो जाल्यार सगळ्यांकी बऱ्या तरेन सलीसायन वचोंक जातलें. देखून दायकन सुदारशिया विनंती करता. देखून हांगासर कोणाक थोडो वेळ मागण्यान करसूंक जाय. बसा थोडो वेळ बसा. सगळ्यांक उपरांत सलीसन उंडो आनी तण पिवण घेवंक जातलें. सोम्याची स्तुती करून गीत गावया. आम्ही ताची बरी साव